आज आमचं एन्करेजमेंट जे रोड गटर टू गटर किती रस्त्यार आशिल्ले ते ड्रायव्ह घेतलेलो आमी. काल ग्रामसभा जाल्ली, ग्रामसभा विशय मातसो तापलेलो आणि ते प्रमाणे ते रोड ब्लॉक जाता म्हणून खूब ते आमचे कडेन कंप्लेनी येत आशिल्ल्यो. ते प्रमाणे आमी एक्ट केलें. आमी सगळ्यांक नोटीस सर्व केल्ल्यो आनी तांकां टायम दिल्लो. ते प्रमाणे लोकांनी ते टायमा प्रमाणे कांय करूं नाशिल्लें. तरी पूण काल ग्रामसभा मातशी बोड जाल्यार आमी नेक्स्ट डे आमी आयज स्ट्रिक्टली हो ड्रायव्ह घेतला. ड्रायव्ह घेतलो आणि काल मेसेज पावयली. ते प्रमाणे लोकांनी सगळे जे रस्ते जे आशिल्ले चडांत चड लोकांनी ते क्लियर केला. अशेंच लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो आणि ट्रॅफिक म्हणटा ते स्मूथ फ्लो अशें दवरपाचें आणि पंचायती तांकां कॉर्पोरेट करतली. कित्याक पूण कंजेस्टेड करून ना. पंचायत आमच्या लोकां वांगडा आहा पूण ट्रॅफिक बी हें म्हणटा हें सांबाळून तेंका धंदो करपाचो सगळे सांबाळून धंदो करता. मॅक्झिमम हांगा मेन रोड आसा तेजेर सगळ्यांनी सेटबॅक एरिया प्लस पार्किंग एरियेक प्लस शोल्डर ऑफ गटर सुद्दां इलिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा. आनी 1 मंथ बिफोर आमी इन्स्पेक्शन करून लोकांक सगळ्यांक वॉर्न केल्लें, इवन नोटीस साव केल्ल्यो. पूण टील डेट लोकांनी हो क्लियर केले ना कारणान काल ग्रामसभेक हो इशू डिस्कस जालो आनी त्या खातीर आमी व्हेरी नेक्स्ट डे आयज आमी हो ड्रायव्ह घेतलेलो आसा. आनी लोकां कडेन मागता की हो पब्लीक प्लेस आसल्या कारणान लोकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो, जेणे करून ही एकटी पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, सगळ्या पब्लिकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा विलेज नीट आनी क्लीन आनी ट्रॅफिक कंजेशनचो इशू आसा तो मेंटेन करपाक लागून.